मान्सूनाची देणगी म्हटल्यार सैमाची पाचवीचार सोबीत काय. दिवचले धबधबो नांवाचो एक गांव आसा. अर्थात ज्या धबधब्याक लागून हें नांव पडलां तेचें पावित्र्य आनी सुंदरताय राखून दवरप हें सगळ्यांचेंच कर्तव्य. जितलें थळाव्यांचें तितलेंच थंय न्हावपाक येतल्या लोकांचें बी. मनीस हो सैमाचोच एक भाग. सैम सुंदर उरलो जाल्यार मनीसय सोबीत उरतलो. हो पळयात, हो दिवचलचो धबधबो. खळखळपी उदक आनी तेतून मजा घेवपी भुरगीं बाळां. पावसांत फोर व्हिलरी घेवन खूब जाण येतात. सैम सोबितायेचो अणभव घेतात आनी वयतात. थळाव्यांचोय तांकां येवकारच, पूण हें सगळें शिस्तीत करचें. सैमाचे सोबितकाये बरोबर पवित्रताय लेगीत सांबाळची. किरण मांद्रेकार नेमकें तेंच सांगता. आयकात. बऱ्यापैकी पावस पडलो आनी बऱ्यापैकी हो फ्लो जाल्लो आसा आनी लोकांनी सामकी हांगासर गर्दी केल्ली आसा. कारण की हो धबधबो आसा तो आयज आनी कालचो हांगासर न्हांवचना. म्हाका आयज 45 इयर्स हांव ओल्ड आसा. म्हाज्याहून कितलीं वर्सां पयलीं हो धबधबो हांगासर हें जाल्लो आसा. कितें आसा, कोणी हो तयार करूंक ना, कोणी हांगा बांदूंक ना. तो म्हणजे नैसर्गीक हें आसता पळय, देणगी आसता तशी आमकां ही देवान नैसर्गीक देणगी दिल्ली आसा. आमचें फक्त म्हणणें कितें आसा, आमी लोक हांगासर येता पळय, खूब लोक येता हांगासर. आमची लोकां कडेन इतलीच हें आसा की लोकांनी हांगा येवचें, जाय तितली मजा करची. पूण हांगासर म्हणटा आमचें जागृत देवस्थान आसा, त्या कारणान हांगासर लोकांनी फक्त व्हेज कितें कोण कितें खावपाक हाडटा, मेंटेन करचे तेजे पवित्र. हे व्हेज आसा न्हू, हे सारकें कंपल्सरी आसा. नॉन व्हेज हांगासर सामकें कंप्लीट हांगासर बॅन आसा. हांव लोकां कडेन सारकी कळकळीची विनंती करता की लोकांनी आवटसायड तूं नॉन व्हेज घे, खा, यो, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण भितून येयले ड्रिंक्स हाडले किंवा चिकन हाडलें एलाव ना. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.